ना हे फक्त हांव चुट्ट्याचेच करता, जशें कोण्याचे कोणी करता पळय तशें आमी हे चुट्टा पासून भुरग्यांनी हे शिकचे, ही परंपरा फुडें बी उरची। खूब लोक येतात च्या पिवन वयता आनी ती हेल्थाक बरी म्हणटा। ही पळय अशें करून फाती घालप आनी मागीर ती बांदप। एकी वटेन गोंय जे आसा ते आधुनीक युगा कडेन वळत वता, जाल्यार दुसरे वटेन गोंयची संस्कृताय, परंपरा, दायज, लोककला ही आमी विसरत चल्ल्यात आनी हीच संस्कृताय तिगोवन दवरपाचें जें काम आसा कांय गोंयकार आमकां करतना दिसून येतात। पणजे लोकोत्सव 2025 सुरू जाला आनी ह्या लोकोत्सवान ट्रायबल विलेज हो कॉन्सेप्ट गोंय सरकारान पयल्याच फावट घडोवन हाडला। ट्रायबल विलेजीन आशिल्ल्या शॉपांचेर कितें आसा तें आमी वचून पळोवया। ट्रायबल क्राफ्ट विलेज हो कॉन्सेप्ट आमी लोकोत्सवा 2025 ह्याच्या निमित्तान हांगा कला अकादमीच्या प्रांगणात आमी हाडलेलो आसा आनी हो ट्रायबल क्राफ्ट विलेज हाडपाची संकल्पना आमची डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या डायरेक्टर आनी आमचे सो त्यांच्या मार्गदर्शना अंडर हो विचार सुरू जालो आनी हे ट्रायबल्साचे जे तेंचे कडेन वेगवेगळी कला आसा सो ती कला लोकां पर्यंत पावपाची, तेंचे कडेन क्राफ्टिंग स्किल्स आसात ह्यो लोकां कडेन पावपाचे आनी तांकां शिकोवपाच्यो हे आनी तेंचे त्याच बरोबर हे कुझीन सो ट्रायबलाचे कुझीन आसा पळय सो ते सगळे एक कडेन व्हरून शहरांतच्या लोकांक कशें आमी दाखोवपाक शकतले आनी जे खरेच ट्रायबल्स जे अशे कलाकार आसात ते खरेच गरीब असतात सो तांकां कितें तरी मेळपाक जाय सो तेंचे प्रमोशन जातलें जाल्यार ताका फायनान्शियल एसिस्टन्स जावपाक जाय सो ह्या निमित्तान विचार येले की आयज आमी रिसर्च करतात ट्रायबल रिसर्च करता सो तेन्ना हे आमी विलेज आसा पळय सो ती हांगा विलेज ह्या लोकोत्सवाच्या निमित्तान कित्याक सेटअप करचें न्हू म्हणून आमी वेगळे वेगळे गांवांतले जावं ते काणकोण म्हण केपें म्हण सांगे म्हण अशे वेगळे वेगळे गांवांतले इवन फोंडा सो ज्या जाग्यार ट्रायबल्स आसात थंयच्यान आमी जे त्या लोकांक जे आर्टिसन आसात सो तांकां कॉन्टेक्ट करून आमी तांकां हांगा हाडून सो तेंच्यो स्कील आसा सो त्यो दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। आतां आमी सान्नी विणपाच्या स्टॉलार आसा तेजे कडल्यान जाणून घेवया ह्यो सान्नी ज्यो आसा त्यो कश्यो विणटात त्यो। ह्यो सान्नी आसा त्यो तुमी कश्यो विणटात त्यो आमकां सांगच्यो आनी दुसरी म्हणल्यार ह्यो विणपाक कितले दीस लागता? आमी आतां कोणाल्या भाटांक वयताय पाडपा कडेन वयता आनी चुट्ट घेता येताय आनी मागीर ते हीर काडटाय बांदताय करून हाडटाय सुकों दवरप ही शिवर काडली ती सुकों दवरली मागीर 2 दीस उरता अशी मागीर फाती घालताय अशें करून ही पळय अशें करून फाती घालप आनी मागीर ती बांदप एक हे सांत बांदपाक हीर तासून एक सांत बांदपाक 1 दीस लागता आमकां सामको आनी तासून दवरल्या आसल्यार 1 दिसा 3-4 मासान बांदपाक जाताय तासून दवरल्या आसल्यार। एक सान्नी कितले अशे वीर लागता बांदपाक 300 ते 400 लागताय 300 वयरी लागतले मोठे हीर आसल्यार 300 हीर लागतात आनी बारीक हीर आसल्यार 400 लागताय बारीक। तुमकां ते भाटां वचून खूब हाडचे पडटात न्हू आतां तशी चुट्टां बी सगळें मेळटा कोणाल्या पाडपा कडेन वयताय आमी गेले जाल्यार नाजाल्यार कोणाल्या आपणा आसलेल्या एक माडा वयर चडले जाल्यार 2 चुट्टू मारली ते काडले मागीर दोनी। ह्यो तुमी कश्यो केल्या? ह्यो आमी माडाच्या चुट्टाच्या पासून वेगळे वेगळे प्रकारचे आमी हे आयटम केल्ले आसा। फॉर एग्जाम्पल म्हणल्यार हांगा पळय हो आकाश दिवो पळोवपाक मेळटा तसोच हे बाकीचे डिजायन केल्ले आसा अशेंच हे हेड भुरग्यां खातीर टोपी ल्हानशी तशीच हांगा केल्लो आसा तो गणेश गणपतीचे मूख अशें म्हणून आनी तशे खुबशे आयटम आसा झुमर आसा लालटेन मागीर बाकीचे झुमर हांगा हें आसा तें थोडक्यान आसा अशें आमी खूब तरांचे प्रकार करता।
आता हे तुमकां कित्या पासून अशें करतात तुमी फक्त चुट्ट्या पासून काय आनी कितें लागता तेका सामग्री? ना हे फक्त हांव चुट्ट्याचेच करता. जशें कोण्याचे कोणी करता पळय तशें आमी हे चुट्टा पासून म्हणल्यार गोंयांत कशें आशिल्लें मोल्ल हे पारंपारीक पयलींची पद्दत म्हणल्यार मोल्लाचो माटो लग्न कार्याक आनी बाकीच्या फंक्शनाक हे फक्त मोल्लाचेच म्हणल्यार म्हाडाचो उपयोग फक्त चुट्टाचो मोल्लाकूच अशें म्हणून करताले. आतां तो हांवें नवे तरेन म्हणल्यार कितें तर आपूण करतलो अशें म्हणून हांवें तें नवीन एक सुरवात केली आनी एक प्रकार हो करीत गेलो. तितूंतल्यान अशें खुबशे आयटम करपाक शिकलो. एक हातीन घेतलेलो करतलो अशें म्हणून पूण तो मागीर म्हाजे कडेन दुसरो तिसरो आयटम अशें करून असो फुडें वाटचाल वचत आसा. तोरण जे आसा तुमी अशें खंय कितल्या प्रकारान करूंक शकता? आमी न्ही मणी घालून करतात, सुपारी जी असतात ते घालून करतात, मागीर हे शायनींग सूत घालून करतात की डेकोरेटीव दिसपाक आनी ते बरें दिसतात. मागीर अशें डेकोरेटीव केले सिंपल केले जाल्यार तितले उठून दिसना, डेकोरेटीव केले जाल्यार तितले बरें दिसतात न्ही. तुमी जे कितें घेतात पळय ते सगळे घरांतलेच? हय घरांतलेच. सुपारी हय घेतात मागीर फक्त हे मणी आसता पळय ते आमी भायले घेतले ते. हय पूण सुपारी मागीर ही कणसां ही सगळी घरांतली, भायले कांयच यूज करूना. आतां तुमी पळय तुमच्या आजे कडल्यान शिकले तशेंच यंग जनरेशनाक कितें मेसेज? भुरग्यांनी हे शिकचे, ही परंपरा फुडें बी उरची इतलेंच हांव यंग जनरेशनाक सांगूंक सोदतां की हे फुडें सुद्दां उरचे. भुरगीं फुडें आसतलीं आतां आनी येतलीं जीं ल्हान आसा तांकां बी समजचें की भात म्हटल्यार कितें, तेजो कितें उपयोग आसा आनी जाणटेलीं कशीं हे यूज करतालीं तें तेंच्यांनी समजून घेवचें. आमी 10 वर्सांडे 10-12 वर्सांडे आमी शिकलीं मार ओन आमगे कितें केलें चुट्ट कातरिलीं भायर उडयलीं, तीं हाडलीं कातरिलीं आनी बेश्टो पाट वचो म्हूण आमी शिकोवंक जाय म्हूण ओडलो. ओडल्यार जाता एकच हेजे वयलो तशें तशें आमी मागीर व्हड पाट केलो. व्हड म्हळ्यार 6 12 पाड्या पाट केलो तो आमगे मागीर असो सारको जालो. तातूंत तशें करून मागीर आमी चिंद्रे करूंक बसले. तशें केलें आमी. हय तशें करता मागीर आमकां कळ्ळो न्हू तो जालो आमगे बरो. आनी मागीर तें आमी ही कड बांदून बी मागीर आमी तशीच शिकलीं तशीं लोकांल्या पळोवनूच दरी केली कडे पाट केलो आनी ती तोपून काडून ओडीत गेली. अशें तशें केलें आमी. ही तुमचे कडेन कसले कसले गांवठी वखद मेळटा? आमचे कडेन आयुर्वेदीकचे गांवठी वखद आमचे सगळे वखद मेळटा. झाडां पाल्याचें ते दातूचें मेळटा, कामणीचें मेळटा, बिकाचें मेळटा. हे कसले? तें ल्हान भुरग्यांक गोश्याचें ल्हान भुरग्यांक तें आतां भुरग्यां म्हणटा न्हू 12 वर्सां म्हळ्यार भुरग्यांक गोशे जाता भुरग्यांक म्हणल्यार जोर येता भुरग्यांक, तकली बी साम जड जावन येता भुरगीं साम आंग बी सामूळ जाता, तकली आडगां सामकें जोऱ्यान न्हिदून रावता. आनी हें वखद आमी गोश्याचें वखद आमी कितें करता आमगेल्या भुरग्यां सुद्दां पळय हें वखद आमी काडटा आनी इल्लेशें मिठाकण घालता आनी तें गन्न वाडटा भुरग्यांक पोटांत घालता आनी आवय पिता दुदाक आवय दूद पिता म्हणटा तें. आनी मागीर ते भुरग्यांक शेण्यार काडटा मागीर काणसुलां काडटा जेवणटा सबंद आंगा बिंगा काडटा. तें काडलें म्हणटरी बरें 1-2 वरांनी भुरग्यां रोखडें तकली वयर करून उबें जाता आमगे भुरग्यां गांवठी वखद. इतलें बरें आमगे गांवठी वखद आसा. हे जे सगळे वखद आसा तितून खंयचे वखद तुमकां आतां कमी प्रमाणांत मेळटा? मागीर तुवें आतां सांगलें की 1 दीस वचून हाडटाली ते तुमकां कडेन 2 दीस लागूंक शकता. खंयचे वखद अशें आसा? आतां पळय न्हू आतां दांडे सांग म्हणटा पळय ते हिंगा लागीं खंयच ना. तें खूब पयस वचपाक पडटा आमकां. एक दीस पयस वचून मागीर सकाळीं गेल्या उपरांत सांजची बी येवंक पडटा. एक दीस गेल्या कडेन आमी थंय रावता मागीर दीस बी येता. हय दुसऱ्या गांवांनी वचून हाडटा बी अशें. हय आमी जाणून घेवया की तेंचे स्टॉलार कितें चड स्पेशल तें. आमचे स्टॉलार आसा चड करवंदाची च्या म्हळ्यार करवंद म्हळ्यार आमची मिरसांगां रोवता हे पळय हो करवंद आसा मिरसांगां रोवता आनी ते बिया खातीर आमी एक झाड दवरली की मागीर तेका खूब झाडां जाता तेजी किल्लोन. आतां त्या च्यायेक पळोवन वासा पळोवन च्या बरी लागता म्हणून खूब लोक येतात च्या पिवन वयता आनी ती हेल्थाक बरी म्हणटा. हेल्थाक बेस्ट आंग दुखल्यार थंडी जाल्यार आनी खूब लोक पिवन गेल्लो म्हणटा आपल्याक बरें दिसलें हांव च्या पिली म्हणून अशें म्हणटा बीन आनी खूब लोक येता च्या पिवपाक. ट्रायबल विलेज हो कॉन्सेप्ट लोक उत्सवांत हाडून लोकांक बऱ्यांतले बरे अणभव घेवपाक मेळ्ळे. वेगवेगळी स्टॉलां तेंच्यांनी लायिल्लीं तांचे कडेन प्रत्यक्षान कितें तरी आमकां शिकपा सारकें मेळ्ळें. सान्नी कसो विणटालो होवूय अणभव आमकां प्रत्यक्षान घेवपाक मेळ्ळो. ते भायर सजावट जी आमी म्हणटात ती माडाची चुट्टां आसा ताचे पासून केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. तशेंच जे तोरण आसता म्हळ्यार भाताचे केल्ले आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. ते भायर गांवठी वखदां वेगवेगळी
केली, तांचे कडल्यान आमी म्हायती जाणून घेतली. अशे वेगवेगळ्या स्टॉलांचेर वेगवेगळी म्हायती आमकां ह्या ट्रायबल विलेजीन पळोवपाक मेळ्ळी. तशेंच भुरग्यां खातीर नवें कितें शिकपा सारकें आसलेलें. आनी तांचें म्हणणें आसा की जी आतांची पिळगी आसा तांच्यांनी हो जो तेंची दायज संस्कृताय परंपरा जी आसा आमी गोंयकारांनी मुखार व्हरपाक जाय अशेंय तांच्यांनी सांगलेलें आसा. भांगरभूंय खातीर पणजेच्यान उशा जरावकर.